विधानसभेची वेंचणूक लागीं पाविल्ल्यान तरणाट्यांक आकर्षित करपा खातीर भाजपान शेनवारच्यान सीएम ट्रॉफी खेळा सर्तीक सुरवात केल्या। दुसरे वटेन यूथ काँग्रेसीनय 3 लाखांची इनामां आशिल्ली फुटबॉल सर्त जाहीर केल्या। विधानसभेचे वेंचणूक लागीं पाविल्ल्यान सत्ताधारी भाजपा आनी विरोधी पक्ष काँग्रेसीन मतदारांक आकर्षित करपा खातीर नेटान यत्न चालू केल्यात। राज्यांतल्या तरणाट्यांक आकर्षित करपाक भाजपा युवा मोर्चान गोंयभर सीएम ट्रॉफीचे आयोजन केला। शेनवारा हे सर्तीचे उक्तावण जाले। भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा सीएम ट्रॉफी पहिलेच फावटी राज्यात मोठ्या उत्साहात साजरी करता। सीएम ट्रॉफी चलात गोंय खेळया या सकयल सगळ्या गोंयकार तरणाट्या म्हज्या युवा मित्र मैत्रिणी 13 गेम्स गोंयांतल्या प्रत्येक मतदारसंघात युवा मोर्चा खेळयता। सगळ्यात पयली आमच्या बरोबर आसात आमचे युवा मोर्चाचे नॅशनल प्रेसिडेंट बाब तेजस्वी सूर्या हे खास करून या कार्यक्रमाक आयल्या। महाराष्ट्राचे आमचे युवा मोर्चाचे अध्यक्ष, त्याचबरोबर आमचे उपाध्यक्ष, आमचे उपमुख्यमंत्री बाबू कवळेकर, आमचे पार्टीचे अध्यक्ष सदानंद शेट कानवडे हे सगळे जाण हांगासर आसात। पार्टीचे खूप मोठ्या प्रमाणात जवळपास 70,000च्या वयर रजिस्ट्रेशन या सीएम ट्रॉफी खातीर 13 गेमी खातीर जाल्ले आसा। 40 कॉन्स्टिट्युएन्सीनी 13 गेमी वेगवेगळ्या प्लॅटफॉर्माचेर खेळल्यो वयतल्यो आनी 13 डिसेंबरा दीस हाची फायनल ट्रॉफी जी आसा फुटबॉलाची आसतली, हॉलीबॉलाची आसतली, क्रिकेटीची आसतली, कबड्डीची आसतली किंवा फुगडीची आसतली, आरतीची आसतली, सगळे फायनल ट्रॉफी जावपाची आसा। निश्चितच मोठो उत्साह युवा मोर्चांतल्या सगळ्या कार्यकर्त्यांनी दाखयला, पुराय गोंयांतल्या सगळ्या युवकांनी दाखयला। 22+22 निश्चितच निवडून येत ताची म्हाका खात्री आहे। It's simply interaction of the people, of the youth with all of us, and you have seen how people have enjoyed the game. So in the true spirit, when youngsters, people of all ages, politicians, sports persons play, it creates a different atmosphere altogether, an atmosphere of a definite connect with the people. This is like connecting with the youth. This is like connecting with grassroots level. हे आमकां गरज आसा। आमी हिंगा पॉलिटिक्स खेळपाक येवं ना। So how you seen on the today 3 days Mamata visit and this Rahul Gandhi today? See, Goa has become very fertile ground for every politician of who feels he is important in the country to test his strength. They have come in Goa also. We are not bothered at all. Our strength is being with the people in everything that we do. Government is a performing government. Development has been carried out. Schemes have been given to the people of Goa. And we have always remained connected, whether through such programs or otherwise. It's not that we go to play politics. When elections are announced, real politics will come into play. But they seem to be too anxious, people in the opposition. Even before announcement of the election, they are going in full gear. They are bound to get exhausted because there is something called political fatigue. आज MLAs आणि youth wing of भारतीय जनता पार्टी ची गेम बरी जाल्ली आहा। कांयच ना असल्यो गेमी 5 वर्सांनी एकदा जावंक पडना, एटलीस्ट 6 म्हयन्यांनी एकदा जावंक जाय। आमदारूय फीट उरतले, भुरगेय फीट उरतले। आमचे कडेन भरपूर बरे ग्रावंड आहा गोंयांत अँड भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चाचे भुरगे जिखलेले आहा। बरी गेम दाखयल्या तेंच्यांनी युथान। म्हाका दिसता आमचे एक गोल बरो मारलेलो आहा सिल्वेरान आनी नेक्स्ट टर्माक आमच्या आमी 6 म्हयन्यांनी अश्यो गेमी खेळयतले। युवा मोर्चा कडेच न्हू, बाकीचे टिमींग कडेन, प्रत्येक विलेजी कडेन अशें खेळोवपाचें आनी फुटबॉल हो फुडें व्हरपाचो आनी अदर स्पोर्ट्स ऑल्सो इन गोवा फुडें व्हरपाचो। दुसरे वटेन यूथ काँग्रेसीनय गोंयकारांचो आवडटो खेळ फुटबॉल सर्त घडोवन हाडपाचे योजिला। सर्तीच्या जैतिवंत पंगडाक 2 लाख जाल्यार उपजैतिवंत पंगडाक 1 लाख रुपयाचे इनाम मेळटले। दोनूय जिल्ल्यांत 128 अशे 256 पंगड सर्तीत वांटेकार जातले। गोवा 365 खातीर म्हापशेच्यान संदीप कामुलकर आनी बांबोळेच्यान श्याम च्यारी।